नाला आहा जावं क्रीक आहा ती आमकां खंय उदक खंयच्या फ्लो जाता, नॅचरल उदक खंयच्या फ्लो जाता तें आमकां सगळें खबर आहा. म्हणटच सांगपा इतलो मुद्दो, बाणावलेचो आमदार वेन्सी बियागास बेतालबाती आनी कोलवा बॉर्डर क्रॉस करून म्हणजे थिंगा एक क्रीक आहा आमची, तितल्यान उदक हायटाटेचेर बरोन उरलें आनी लोकांची शेतां आहा ती बुडली. म्हणटच जबाबदारी कितें जाता शेतकारांची, गांवांत पंचायत आहा, त्या वाड्याचे पंच आहा, पंचायताक कंप्लेन करपाक जाय आशिल्लें बाबा हिंग उदक भरलें आनी शेतकारांक शेतां पिड्ड्यार जातलीं. सो पंचायत कितें डिसिजन घेतालो, कितें कितें करचें आसलें, एक 7-8 लेबर घालपाचे सकाळचे आनीक एक ट्रेंच मारपाचें, उदक सोडून दिवपाचें. तो नॅचरल फ्लो खंयसर आहा थंयसर आनी तिंगा जाणा लोक जाणा बाबा खंयच्यान उदीक वयतालें पळय तें. पूण तितून कितें जालें, कोण हांवें बायट दीत चोयलें, कोण एक शेतकार म्हूण बायट दिता बरें आहा. एक तो म्हणटा आपूण शेतकारां बारा सदां तो शेतकारूच थिंगा तो ताका शेतूय ना, तो एक बायट दिता. आनीक शेतकार खंय आमदारा बोले गेल्ली, नुवें आमदारा बोले, नुवें आमदाराक गेटीक वचत परतून धाडले, नुवें आमदार ना म्हणून. आनी त्या पासत ही बाणावले आमदाराक कॉन्टेक्ट करपाक एक पंचाक कॉन्टेक्ट केलो कोलवाचो. आनीक ताणें ताबडतोब बेनावली MLA आपयलो. आनीक व्हडली अजाप करून ताका सगळी म्हणजे सारकें पिक्चर दुसरें व्हडलें करून दाखयलां. आतां हें पिक्चर सिंपल, आतां व्हडलें करपाक कळना थिंगा. पिक्चर सिंपल, शेतकारांनी तरी सांगलोलें पंचायताक, आमी म्हाका ते सांगलोलें, हांव ते कोणाक 10-15 लेबर घालतालो आनी नॅचरल फ्लो कसो आहा तें उदक खंयच्याच वयतालें. ओके, कितें आतां कितें म्हाका दिसता 1 फुटा पासून इतली तर ट्रेंच मारलेली उदक कितें आसा देंवता. मागीर एक पाट उदक देंवन लागलें कितें तें रून जायत वयता आनी उदक देंवन वयता. आतां ट्रेंच मारता आसतना खंय मारल्या, ट्रेंच मारता आसतना हिंगा जागो म्हणजे सँड आहा थिंगा, सँडबार आहा थिंगा सुमार इतले 1.5 मिटर ते सुमार ट्रेंच मारला. एक 10-15 मनीस घाल लेबर घालल्या आनी थिंगा मारला. आतां फ्लो उदका फ्लो कितें आहा तुमी चोयलां आसतलें, सँडबार म्हणटा आमगे पेंचीम, पावस कमी जालो थिंगा तो सँडबार जाता आनी मागीर बारज्यो बी येवपाक जायना. एक पाट पावस बंद जालो सँडबार ऑटोमॅटीक जाता, तो नॅचरल ते भाशेन ह्यो जितल्यो आमच्या कोस्टल बेल्टाक ज्यो हांडी आहा, हांडी त्यो तो फ्लो उदकाचो ते भाशेन वयता, डायरेक्ट वचना, तो असो रावंडांतसून वयता. आतां वेंदी येवपाचें, वेंदी हाडपाचें कारण आहा थिंगा. थिंग तुमी जाणा आसतलें मेलिजा बाय द सी म्हूण हॉटेल आहा, मेलिजा बाय द सी. तर ओनर आहा तो अजय बेलपुटे, हार्डकोर आपाचो, हार्डकोर आप कळ्ळें तुका न्हू. आनीक सांगपा इतलेंच, त्या हॉटेलाचो GM आहा रॉकी माश्कारेंस म्हणून कुर्तोरीचो, कळ्ळें तुका. तो आपाचो 2027 कॅन्डिडेट आपाचो कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी. आतां हाडपाक कितें तिका अर्दे रस्त्याक कित्याक हातरपाचें, एवरी इयर तिका उदक वयता म्हूण. ओके, थ्रू आउट द इयर ते कितें करताले थिंगा एक ब्रीज बांदताय मेलिजा बाय द सी. कित्याक तिने ब्रीज क्रॉस करत उदका दर्याक वचपाक. थिंगा ती बांदपा नाका, तेणी ते व्हडले साक घातले, माती भरले आनी साकां घालून शिमटा बॅगां तितून घालून थिंग सगळें मांडलां आनी वेळ ती क्लोज केल्या. आनी कितें जाता थिंगा तेंचें एक रेस्टॉरंट आहा, इलिगल रेस्टॉरंट तें, परमिनंट आहा. उदक तेंकोन वयता, उदक तेंकोन वयता. जर ते वेळ बंद केली थंयसर मारपाचें 200 मिटराक मारपाचें, ते हिंगा खातोरले, भायर फोर्स खातोरला आनी उदक सोडलां. सो आतां हे शेतकार म्हणून येयले थिंगा 2 जाण उलयताय, भाशण करताय,
एक्स पंच हे एक्स पंच आहाय ते गेले ते पार्टी तेनी त्या हॉटेलाचे 60 रूम्स आगू हॉटेल कंप्लीट जालो ना जोनेला पडनाय जोनेल आम्हाला रेकॉर्ड हा बिकॉज विलेजरांनी कॉस्टल घातलें पंचायत ग्रामसभा तुम्ही ताका लायसन्स ऑक्युपन्सी दिली वय तेजे ताका देर आहा ना जोनेल आहा ना ती जोनेला ना हे नासतना गाय करून कितको एनओसी दिलो काय तुमकां ऑक्युपन्सी दिलो काय म्हण हे पांच जाता आनी हे पांच तांकां शेत नाय ते पांच तिका बोवाळ मारताय आपल्या बरे शेतकार येयले आनी शेतकारांक आमी वेंदी बले गेले ह्यो सगल्यो हिस्टोऱ्यो ज्या आपाचो कॅन्डिडेट आहा कुडतोरीचो GM आहा थिंगाचो आनी थिंगाचो त्या हॉटेलाचे स्टॅटिस्टीक काडितू आमगे बेरपाटे दोग तिनूय आसतले सगळे कुडतोरीचे राय केतन्याचे आनी बोले थिंगा रेस्टॉरंट हॉटेलाक म्हणजे कितें करता ते आपल्याचे पोजिशन यूज केला GM म्हणून हॉटेलाक आनी त्या कुडतोरी मतदारसंघाचे सगळे हाडून थिंगा बोले वोट बँक केला तेजे हांव उलयना पूण कितें आहा हिंगा आमलोय लोक आहा आनी हे हायट करपाक वेंदी येयलो अरे एक 8 जाणां लेबरां हाड कातरपाक हे दोळ हंगामा दाखोवपाक गोंय बरो सांगपाक 5 कोण शेतकारांनी वचून पंचायत सांगपाक जाय पंचायत हेड ऑफ द विलेज पंचायत वचून सांगपाक जाय वॉर्ड मेंबर वचून सांगपाक जाताले बाबा एक थोडे लेबर घाल म्हण म्हाका तरी सांगलें हांव थोडे लेबर घाल कातोच आसलो हेजे पयलें कातोला चल आमी थिंगा हे व्हरपा नाका आमकां पोकलीन बी व्हरपा नाका डॅमेज जाता नाका पण लेबर घालपाक जाय न्हू पूण येदे व्हडले हायट करपाक वरता नाला आहा जावं क्रीक आहा ती आमकां खंय उदक खंयच्या फ्लो जाता नॅचरल उदक खंयच्या फ्लो जाता तें आमकां सगळें खबर आहा म्हणटच सांगपाक इतलो मुद्दो बनावलीचो आमदार वेन्सी बियागास बेतालबाती आनी कोलवा बॉर्डर क्रॉस करून म्हणजे थिंगा एक क्रीक आहा आमची तितल्यान उदक हायटाटेचे बरोन उरलें आनी लोकांची शेतां आहा ती बुडली म्हणटो जबाबदारी कितें जाता शेतकारांची गांवांत पंचायत आहा त्या वाड्याचे पंच आहा पंचायताक कंप्लेन करपाक जाय आशिल्लें बाबा हिंग उदक भरलें आनी शेतकारांक शेतां पिड्यार जातली सो पंचायत कितें डिसिजन घेतालो कितें करचें आसलें एक 7-8 लेबर घालपाचे सकाळचे आनी एक ट्रेंच मारपाचें उदक सोडून दिवपाचें तो नॅचरल फ्लो खंयसर आहा थंयसर आनी थिंगा जाणा लोक जाणा बाबा खंयच्यान उदीक वयतालें पयलीं पूण तितून कितें जालें कोण हांवें बायट दीत चोयलें कोण एक शेतकार म्हूण बायट दिता बरें आहा एक तो म्हणटा आपण शेतकारां बारा सदां तो शेतकारूच थिंगाचो ताका शेतूय ना तो एक बायट दिता आनीक शेतकार खंय आमदारा बोले गेल्ली नुवें आमदारा बोले नुवें आमदाराक गेटी कसो परतून धाडले नुवें आमदार ना म्हणून आनी त्या पासत ही बाणाले आमदाराक कॉन्टेक्ट करपाक एक पंचाक कॉन्टेक्ट केलो कोलवाचो आनीक तेणें ताबडतोब बेनावली MLA आपयलो आनीक व्हडली अजाप करून ताका सगळी म्हणजे सारके पिक्चर दुसरे व्हडले करून दाखयला आतां हे पिक्चर सिंपल आतां व्हडलें करपाक कळना थिंगा पिक्चर सिंपल शेतकारांनी तरी सांगलोलें पंचायताक आमी म्हाका ते सांगलोलें हांव ते कोणाक 10-15 लेबर घालता आसलो आनी नॅचरल फ्लो कसो आहा ते उदक खंयच्याच वयतालें ओके कितें आतां कितें म्हाका दिसता 1 फुटा पासून इतली तर ट्रेंच मारलेली उदक कितें आसा देंवता मागीर एक फावट उदक देंवोन लागलें कितें तें रून जायत वयता आनी उदक देंवोन वयता आतां ट्रेंच मारता आसतना खंय मारल्या ट्रेंच मारता आसतना हिंगा उदक जागो जे सँड आहा थिंगा सँड बार आहा थिंगा सुमार इतले 1.5 मिटर ते सुमार ट्रेंच मारला एक 10-15 मनीस घाल लेबर घाल्ल्या आनी थिंगा मारला आतां फ्लो उदका फ्लो कितें आहा तुमी चोयला आसतले सँडबार म्हणटा आमगे फेंचिंग पावस कमी जालो
तिका तो सँडबार जाता आनी मागीर बारज्यो बी येवपाक जायना. एक फावट पावस बंद जालो सँडबार ऑटोमॅटीक जाता तो नॅचरल ते भाशेन ह्यो जितल्यो आमच्या कोस्टल बेल्टाक ज्यो हांडी आहा हांडी त्यो तो फ्लो उदकाचो ते भाशेन वयता डायरेक्ट वचना तो असो रावंडांतसून वयता. आतां वेंदी येवपाचें वेंदी हाडपाचें कारण आहा थिंगा तुमी जाणा आसतलें मेलिदा बाय द सी म्हूण हॉटेल आहा मेलिदा बाय द सी. तर ओनर आहा तो अजय बेलपुटे हार्डकोर आपाचो हार्डकोर आप कळ्ळें तुका न्हू. आनीक सांगपा इतलेंच त्या हॉटेलाचो GM आहा रॉकी माश्कारेंस म्हणून कुर्तोरीचो कळ्ळें तुका. तो आपाचो 2027 कॅन्डिडेट आपाचो कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी. आतां हाडपाक कितें ते अर्दे रस्त्याक कित्याक हादरपाचें एवरी इयर तिने उदक वयता म्हूण ओके थ्रू आउट द इयर ते कितें करताले थिंगा एक ब्रीज बांदताय मेलिदा बाय द सी. कित्याक तिने ब्रीज क्रॉस करत उदका दर्याक वचपाक थिंगा ती बांदपा नाका. तेणी ते व्हडले साक घातले माती भरले आनी साकां घालून शिमटा बॅगां तितून घालून थिंग सगळें मांडलां आनी वेळ क्लोज केल्या. आनी कितें जाता थिंगा तेंचे रेस्टॉरंट आहा इलिगल रेस्टॉरंट ते परमिनंट आहा उदक तेकोन वयता जर ते वेळ बंद केली थंयसर मारपाचें 200 मिटराक मारपाचें ते हिंगा खातोरले भायर फोर्स खातोरला आनी उदक सोडला. सो आतां हे शेतकार म्हणून येयले थिंगा दोग जाण उलयताय भाशण करताय एक्स-5 ते हे एक्स-5 आहाय ते गेले ते पार्टी तेनी त्या हॉटेलाचे 60 रूम्स आहा हॉटेल काबार कंप्लीट जालो ना झोनेला पडनाय झोनेल आम्हाला रेकॉर्ड आहा बिकॉज विलेजरांनी कॉस्टल घातलें पंचायत ग्रामसभाक तुमी ताका लायसन्स ऑक्युपन्सी दिली वय तेजे ताका देर आहा ना झोनेल आहा ना ती झोनेल ना हे नासतना गाय करून कितको एनओसी दिलो काय तुमकां ऑक्युपन्सी दिलो काय म्हूण हे 5 जाता आनी हे 5 तांकां शेत नाय ते 5 तिका बोवाळ मारताय. आपल्या बरे शेतकार येयले आनी शेतकारांगेर आमी वेंदी बले गेले ह्यो सगल्यो हिस्टोऱ्यो ज्या आपाचो कॅन्डिडेट आहा कुर्तोरीचो GM आहा थिंगाचो आनी थिंगा त्या हॉटेलाचे स्टॅटिस्टीक काडितू आमगे बेरपाटे दोग तितू आसतले सगळे कुर्तोरीचे राय केतन्याचे आनी बोले थिंगा रेस्टॉरंट हॉटेलाक म्हणजे कितें करता ते आपल्याचें पोजिशन यूज केलां GM म्हणून हॉटेलाक आनी त्या कुर्तोरी मतदारसंघाचे सगळे हाडून थिंगा बोले वोट बँक केला तेजे हांव उलयना पूण कितें आहा हिंगा आमलोय लोक आहा आनी हे हायट करपाक वेंदी येयलो अरे एक 8 जाणां लेबरां हाड कातोरपाक हे दोळ हंगामा दाखोवपाक गोंय बरो सांगपाक वता 5 कोण शेतकारांनी वचून पंचायत सांगपाक जाय पंचायत हेड ऑफ द विलेज पंचायत वचून सांगपाक जाय वॉर्ड मेंबर वचून सांगपाक जाताले बाबा एक थोडे लेबर घाल म्हण म्हाका तरी सांगलें हांव थोडे लेबर घाल कातोच आसलो हेजे पयलें कातोला चल आमी थिंगा हें व्हरपा नाका आमकां पोकलीन बी व्हरपा नाका डॅमेज जाता ना नाका पण लेबर घालपाक जाय न्हू पूण येदो व्हडले हायट करपाक वरता